आमी पळयलां पर्यावरण आसा न्ही, हाका सगळ्यांत चड धोको ह्या सरकाराचो आसा पर्यावरण राखूंक. आतां आमी पळय सरकारान मोपा एअरपोर्ट बांदपाक जमीन घेतली, ते सांगतात आनी सगळे तांच्या रिपोर्टान EIA रिपोर्टान सुद्दां बरयल्लें आसा की थंय झाडां चड ना म्हणून, चडशे बॅरन लँड आनी कांय ना, बुशीज आसात म्हणून ल्हान ल्हान झाडां, काट्याचीं झाडां अशीं आसात आनी अशें हें एनवायरमेंट थंय. पूण आज थोडे दीस पयलीं तुमी आयकलां आसतलें सरकारान 54,676 ट्रीज कापपाक परमिशन मागला. आनी हे परमिशनाचेर सायन कोणें केल्या? IFS कुलदीप शर्मा. आनी तो फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणटा तो कोण आसता? जे फॉरेस्ट राखून दवरता, आमचें फॉरेस्ट रान फुडल्या जनरेशनाक प्रोटेक्ट करून दवरपी असलो ऑफिसर आसता न्ही. पूण हे आतांचे ऑफिसर ह्या सरकारान आसा ते फक्त झाडां कापूंक सोदतात. आनी मोपा इतलीं झाडां आयलीं खंयची? तुमी तर म्हणटाले बॅरन लँड, हांगा झाडांच ना, फक्त फातरी जमीन आनी सगळे काट्याचीं झाडां, जाल्यार ही 54,676 झाडां आयलीं खंयच्यान? हो प्रश्न सगळ्यान व्हडलो. म्हाका सांगपाचें आसा आनी आमी सांगतात हांगा की हांगा लाखांनी झाडां आसात मोपा एअरपोर्टाच्या त्या सायटीचेर, पूण हें लिपोवन दवरलें. कित्याक लिपोवन दवरलें? की EIA रिपोर्टान तर हें मेन्शन केल्लें, ही झाडां आसात, जाल्यार हांकां परमिशन मेळपा ना न्ही. आम आदमी पार्टीचो जो सरकार चलता दिल्लीक, त्या सरकारा कडल्यान खुबशें शिकपाचें सारकें आसा. ह्या सरकाराक 17,000 झाडां कापपाचो जेन्ना प्रस्ताव केंद्र सरकारान मांडलो हालींच, तेन्ना आम आदमी पक्षाच्या सरकारान ताका विरोध करून सद्याक स्थगिती दिल्ली आसा कोर्टांतल्यान. तर एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपी सरकार एके वटेन आनी एनवायरमेंट नश्ट करपी सरकार दुसरे वाटेन गोंयांत पळोवपाक मेळटा.